गोंयांत आशिल्ल्या फेरीबोट सिस्टमीत आधुनिकताय हाडपा खातीर देशांतल्या सगळ्यांत व्हड शिपिंग वेसल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडाक न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान भेट दिली। तशेंच फेरी बोटिंग खातीर नवे तंत्रगिन्यान आनी हेर गजाली ज्यो गोंयच्या फेरीबोट प्रवाशा खातीर फायद्याच्यो थारतल्यो हे विशीं पळोवणी आनी चर्चा केल्ल्याचें मंत्री सांगता। विजिटा खातीर हांव आमचे जीत आरोलकर आनी आमदार प्रवीण शेट म्हणजे आमकां एक जी फेरी सिस्टम आसा गोंयांत भितर तातूंत भितर एक इनोवेटीव आयडियाज हाडपाक जाय आनी नवे फेरीज कितें फास्ट फेरीज कशें आसतले ताचो लोड चड वचपाचो रो रो फेरीज टायप तशेंच पॅसेंजर फेरीज किंवा टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें बरे उपयुक्त अशे वेसल्स आयज उपलब्ध आसा नवी टॅक्नोलॉजी उपलब्ध आसा ते पळोवपा खातीर गेल्ले ताची एक स्टडी केल्ली आसा आमी सरकाराक एक रिपोर्ट दितले आनी तातूंतल्यान सरकारान अशे तरेची जी वेसल्स आमचे जे वॉटर नॅविगेशन रूट्स आसात ते मॅक्झिमम कशे युटिलायज करपाक शकतात। आयज आमचे जे पॅसेंजर डेली कॉम्प्युटर्स आसात तांकां बरे तरेन सेवा कशी दिवपाची ताच्या बरोबरच जे टुरिस्टीक डॅस्टिनेशन गोवा म्हणून आसा ते टुरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक वेगळे तरेचें टुरिजम गोंयान भितर कशें हाडपाचें हाचे खातीर आमी विजीट कोचीन करपाक गेले। म्हणजे आयज आमी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही एक म्हाका दिसता की जगांतली आनी भारतांतली सर्वोत्तम अशी एक संस्था आसा आनी त्या संस्थे कडेन नवे इनोवेटीव रिसर्च आनी ट्रेनिंग सेंटर्स आसात आनी म्हणजे आमचे नवीन जी विक्रांता सारकी व्हडली शीप केल्ली आसा ती शीप करपाचो मानय तांकां मेळ्ळो आसा। सो एक उच्च दर्जाची टॅक्निकल संस्थेन भितर ज्या जाग्याचेर इनलँड वॉटरवेज हांचे खातीर वेसल्स उपलब्ध आसता ते पळोवपाक।